टुरिझम सभापती महोदय, पर्यटन खात्याक 440.98 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. स्पीकर सर, दर्जेदार पर्यटक आकर्षित करपाच्या हेतून सस्टेनेबल टुरिझम हाका चालना दिवपाचो आणि तशेंच पर्यटक आणि थळावे लोक राज्यात शांततेन एकठांय रावपाची खात्री करपाचो म्हजो हेतू आसा. राज्याचे मुळावे पर्यटन बांदावळ घटमूट करप आणि देश तशेंच आंतरराष्ट्रीय पर्यटका खातीर एक मुखेल ठिकाण म्हणून राज्याचे स्थान बळकट करपा खातीर हांव व्हड अभिमानान एक व्यापक अर्थसंकल्प सादर करताना राज्या खातीर येणावळ निर्माण करपी टुरिझम हे एक म्हत्वाचो घटक आसा. हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्र पर्यटन संबंधी वसुली आणि पर्यटन संबंधी व्यवसायाक लागून निर्माण जावपी आर्थीक कार्यावळ राज्याच्या तिजोरेत मोठे योगदान दिता. ह्या यत्नाक आमी गुंतवणूक आणि विस्तार करताना आमकां आत्मविश्वास आसा की ह्या म्हत्वाच्या क्षेत्रात आनीकूय वाड जावपाची शक्यता आसा. पर्यटन मुळावी बांदावळ घटमूट करपा खातीर केंद्र सरकारच्या आदारान फुडले प्रकल्प प्राधान्याचेर चालीक लावपाचोय हांव प्रस्ताव मांडटां. वेसायड एम्युनिटीज थळाव्या लोकांक आर्थीक संधी निर्माण करपाच्या हेतून आधुनीक वॉशरूम, कोवर्किंग स्पेस आणि कॅफे सारख्या सुविधा पर्यटना खातीर उपलब्ध करप. ऑनलायन टॅक्सी प्रवाशाच्या सोयी खातीर ॲप एग्रिगेटरची ताची नोंदणी करून गोंयच्या टॅक्सी सेवा डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर एकठांय हाडप. प्लग अँड प्ले मॉडेल संगीत मैफिली आणि व्हड मेळाव्या खातीर एक मुखेल ठिकाण म्हणून विकसीत करपा खातीर एक अत्याधुनीक सुविधाची कल्पना येवजिल्या. एनहॅन्स क्रूज टुरिझम गोंयांत येवपी अत्याधुनीक क्रूज टर्मिनल पर्यटनाच्या मळार परिवर्तन घडोवन हाडपा खातीर सज्ज आसा. हो क्रूज पर्यटनाक मोठी चालना दिवपा बरोबरूच नोकऱ्यो तयार करतले आनी आर्थीक वाड निर्माण जातली. मार्मागोवा MPAचेर जावपी हो क्रूज टर्मिनल आसा. न्यू जेटी टर्मिनल आणि मिनी कन्व्हेन्शन सेंटर ॲट पणजी 1 जून 2025 मेरेन न्यू जेटी टर्मिनल सुरू जातले आणि मिनी कन्व्हेन्शन सेंटरचे काम डिसेंबर 2026 मेरेन पुराय जातले. एरो टुरिझम किटला हांगासर नवो एरो टुरिझम उपक्रम प्रस्तावित केला, ज्यातून स्काय डायव्हिंग आणि ड्रोन सारकिल्या साहसी कार्यावळीचो आस्पाव जाता. तशेंच स्काय डायव्हिंग आणि ड्रोन पार्क, हवाई क्रीडा, मोटरयुक्त पॅराग्लायडिंग, हॉट एअर बलून आणि एरोबॅटिक फायट्स या सारख्या साहसी कार्यावळीचो आस्पाव आसा. किटॉल, ओशनेरियम सरकार घालू शकता. ओशनेरियम मागीर सांगता. अंडर वॉटर टनेल आणि इमर्सिव्ह मरीन प्रदर्शनयुक्त असो एक प्रस्तावित लँडमार्क डोम गोंयच्या गिरेस्त सागरी वारशाचें दर्शन घडयतले. डेव्हलपिंग कॅरावन पार्क्स पर्यटन चालना दिवपा खातीर आणि गोवा बियॉन्ड बीचीस प्रदर्शीत करपा खातीर केरी आणि गोंयांतल्या हेर सुवातीचेर कॅरावन पार्कचो विकास चालू आसा. पर्वरीम टावन स्क्वेअर पर्वरी हांगा जावपी टावन स्क्वेअर एक गतीशील सार्वजनीक जागा आसतली, जातूंत प्लाझा, थीम कोर्ट आणि मार्केट प्लेस वाठार आसतले. छत्रपती शिवाजी महाराज डिजिटल म्युझियम फोंडा हांगासर विद्यमान छत्रपती शिवाजी महाराज किल्ल्यात नियोजित छत्रपती शिवाजी महाराज डिजिटल संग्रहालय हे एक अत्याधुनिक अनुभव केंद्र जातले. महान मराठा योद्ध्याक ती एक योग्य श्रद्धांजली आसतली. त्याचा दृष्टिकोन, फुडारपण आणि गोंयच्या इतिहासा कडेन आशिल्लो संबंध हाचेर प्रत्येक हांगासर जातलो. डिजिटल नोमॅड्स हांगा आकर्षित करपा खातीर आणि गोंयची थापणूक आणि एक अग्रगण्य वोकेशन डेस्टिनेशन म्हणून स्थापीत करपा खातीर कोवर्किंग, हाय स्पीड इंटरनेट आणि IT सारख्या सेवा हातूंतल्यान गुंतवणूक करून एक क्लस्टर तयार करतले. सभापती महोदय, बायलांची सुनिश्चितता करपाच्या हेतून आणि बायलां एकटी प्रवास करतना तिका सुरक्षीत दिसचे म्हणून पिंक फोर्स, वाडीव देखरेख आणि दर्यादेगील सुरक्षा घटमूट करपाक असे वेगवेगळे उपक्रम हातात घेतले. सभापती महोदय, जबाबदार पर्यटनाचेर पुरस्कर्ते म्हणून गोंय राज्यात गरजेच्या वस्तूंनी सज्ज करप, विकसीत जावपी पर्यटनाक उद्योगा खातीर स्केल सशक्त करप ह्या हेतून राज्य पातळीचेर टुरिझम एम्बॅसिडर कार्यावळ सुरू करतले. सभापती महोदय, गोवा बियॉन्ड बीचीस हाचेर प्रचार करपा खातीर म्हज्या सरकारान गोंयांत होमस्टे, B&B आणि कारावान गुंतवणुकी खातीर आर्थीक प्रोत्साहन दिवपाक एक येवजण सुरू केल्या. आध्यात्मिक पर्यटनाचो प्रसार करपाचो एक भाग म्हणून
नार्वे हांगा बोटी वांगडाच पर्यटन घाट आणि बसपाची सुवात विकसीत करतले, तशेंच बोटींतल्यान प्रवास करून गंगा आरती थळ म्हणून ताचे आकर्षण वाडयतले। राज्यातल्या 11 मुखेल देवळांक जोडपी आणि गिरेस्त संस्कृताय आणि ऐतिहासीक महत्व आशिल्ल्या एकादश तीर्थाचो उदरगत जातली। पर्यटना खातीर तालुका वायज सर्किटूय अशाच तरेन तयार करतले। सभापती महोदय, गोंयांत युनिटी मॉलचे बांदकाम केंद्र सरकारच्या पावलान ह्या वर्सासावन सुरू जातले। देशांतल्या सस्टेनेबल अँड रिस्पॉन्सिव्ह टुरिझम थळाच्या उदरगती खातीर सुरू केल्ल्या स्वदेश दर्शन 2 ह्या येवजणे खाला परवरी आणि कोलवा ह्या 2 वाठारांनी उदरगती खातीर आस्पाव जाला। सभापती महोदय, एनेक्शर 1 ह्या प्रमाण आर्थीक वर्सात 225.42 कोटी रुपयाचे प्रकल्प ह्या वर्सा चालीक लायतले। हातूंत सगळे प्रकल्प जे आसा हे टोटली दिल्ले आसा। गोवा पणजी पासून ते आर्ट पार्क सगळे एकंदर प्रकल्प हातूंत आसा। डिटेल प्रोजेक्टांनी हांव वचना, बट डिटेल काणकोणा पासून इतर पिलन धारबांदोडा पासून सप्तकोटेश्वर टेम्पल फातर्फा होय प्रकल्प घेतलेलो आसा। सभापती महोदय, दिवचले म्हालांतल्या मया गावाक CSS खाला पर्यावरण पर्यटन आणि अमृत धरोहर स्थळ हे श्रेणीत वेचून काडला। पर्यटनाच्या दृष्टिकोनांतल्यान ह्या गांवची समग्र उदरगत साध्य करपा खातीर 10 कोटी मंजूर जाल्यात। Speaker sir, for all tourism related infrastructure, my government will provide all the infrastructure support such as electricity, water and sewerage connection through the single window mechanism. Speaker sir, in order to promote a tourism infrastructure in hotel and medical tourism sector in the state, I propose to provide a tax holiday in form of 50% rebate on the state GST, exemption in the stamp duty and registration, waiver in other processing charges to the investor who set up at least 3-star category or above hotel or hospital in the interland talukas of Bicholim, Sange, Kepe, Kankon, Dharbandora, Fonda and Sattari.